गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। धारगळे 2 खांब जंक्शनाचेर बस आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत सुदीप पायकर ह्या 20 वर्सांच्या तरणाट्याक बशीपणां चिड्डून मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एसटी बस पेडणे महामार्गावयल्यान पणजे वयताली। एसटी बसीन दुचाकी चलोवप्याक धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी बशीपणां पडपाची घडणूक घडली। उपरांत पुलिसांनी घडणूक वचून अपघाताचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडली। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। माझे नाव तनय तांबट। हांव जस्ट पास जातालो। एक तुमकां एक लायमलायटान हाडूंक सोदता की हे बस पळयता तुमी, ह्या बसीक कितें आसा, एका नंबर ना काय ना ही बस चेकपोस्टा कडल्यान खंय पास जाली, ऑथॉरिटीज खंय आसा, कितें चल्लां आनी हे आतां पळय एक्सिडेंट, तुमी पळय आतां कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी कशें कितें रस्त्याची कंडिशन कशें कितें। आनी सर हे दाखय तुमी, दाखयता तूं उलय केन्ना जाला एक्सिडेंट? एक्सिडेंट केन्ना जाला? आता जस्ट पावला आनी हे आतां पळयला आनी हे पळोवन आतां तुमी आतां हे पळया, तुमी बसीची कंडिशन्स पळया, बसीची कंडिशन तांकांच पळोवनी आनी तांकांच आन्सर दिवनी। पेडणे म्हालांतलो राष्ट्रीय महामार्ग 66 2 खांब धारगळ हांगासर कोल्हापूरच्यान पणजे वचपी एक एसटी प्रवासी गाडी आणि दुचाकी GA03AG5628 ही दुचाकी गाडी पेडण्याच्यान धारगळ सायटीन वयताली। फाटल्यान एसटीन ह्या दुचाकीवाल्याक धडक दिली आणि तो बशी खाला गेलो आणि दुचाकी स्वार मरपाची घटना घडली। पेडणे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह बांबोळी हांगासर धाडला। घटनेचो पंचनामो केला। दुचाकी स्वार कोण आशिल्लो हे अजून नाव कळोवंक ना। पेडणे पोलीस पुढील तपास करीत आसा। ह्या वाठारांत पळयले जाल्यार जायते फावटी अशे घडणुका घडत आसात। राष्ट्रीय महामार्ग 66 हो ताचे रुंदीकरण आणि काम करताना आता मेरेन 20 परस चड मनुष्याचे बळी गेल्ले आसा। हो रस्तोय तसो धोकादायक स्थिती। धारगळ हांगासर जे सिग्नल आसा ते सिग्नलय व्यवस्थित एकदा पेटना, ताचेरूय वाहतूक खात्यान ट्राफिकेन लक्ष दिवपाची गरज आसा। सिग्नला व्यवस्थित नासल्यान, रस्ते सारखे नसल्यान हांगासर अपघात जावपाची खूप चान्सेस असता। सरकारान हांगासर बेगोबेग उड्डाण पूल उबारून जे अपघात दिसान दीस वाढत आसा ताचेर नियंत्रण हाडचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।